स्टार्टअप सेलाची मिटींग आशिल्ली ऑलमोस्ट एक 12 सुमार प्रपोजल्स आशिल्ले. मॅक्झिमम प्रपोजल्स बारीक बारीक स्टार्टअप्स हेजे आशिल्ले. एक भितरली 2-3 सोडली आसात जाल्यार बाकीची सगळी प्रपोजल्स जी आसा सँक्शन जाल्या तांकां 3 इन्स्टॉलमेंटांनी पयशे दिले वता. म्हणजे ते 40%, 30%, 30%. फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट इनिशियल स्टेजीचेर जरी तांकां रिलीज कर अशेंच रिकमेंडेशन आशिल्लें स्टार्टअप सेलाच्या कमिटींतल्यान. ते तांकां रिलीज जाले वयतले. दॅट्स ऑल. सगळे गोंयकारूच भुरगे आसात की कोण भायर? ना ऑलमोस्ट म्हणजे म्हाका दिसता सगळे गोंयकारूच भुरगे आसा. फक्त एकटो कोण तरी आसा पण ताणी गोंयकाराच्या बरोबर ती कंपनी टायअप केल्ली आसा. मेन म्हणजे पार्टनर गोंयकार आसा परत. ऑल आर गोवन. आणि दोगा तिगा तर 3-4 जण वुमन एंटरप्रिनर्स आसा. म्हणजे फार्मासी IT ह्या फिल्डांतले सगळे भुरगे ते न्यू स्टार्टअप. जुलै एंडाक तुम्ही म्हटलेले फर्स्ट डोस कंप्लीट जालो कितें आहा सध्या स्टेटस? जुलय कितें तरी लोक उरला. हांवें तेची डिटेल्सूय घेवपाक लायला. किंवा आमी जरी म्हटलें न्ही रे जे हे लोक उरल्या म्हणून आमी वयता आमी वोटींग रोलाच्या प्रमाणे. हांवें कालच्या म्हज्या मिटिंगेंत तांकां तेंय व्हेरीफाय करपाक लायला. थोडे भायर आसता म्हणून. हां खरेंच हे लोक गोंयांत आसा काय कितें म्हणजे आमकां तो नंबर व्हेरीफाय करचो पडटलो. कारण ते थोडे जाण वोटर्स जे आसा हे गोंयांत रावत ना. तो जरी हांगासर आशिल्लो जाल्यार थोडे जाण फिजिकली डिजाबल्ड आसतले. त्या खातीर तेच्या कडेन थोडे कडेन अजून घरा कडेन वचून दिवपाची सोय जावंक ना. त्या खातीर जे नात हांगासर त्या खातीरूय तो नंबर जो आसा पळय न्ही हो आमकां 1 लाख आनी ऑड कितें तरी दिसता. बट एक्चुअली प्रॅक्टिकली कितलो उरला ताजो हांवें आमच्या हेल्थाची टीम जी आसा तो व्हेरीफाय करी. पयर तुमी डिजास्टर मॅनेजमेंट मिटिंगूय घेतली डिजास्टर कोवीड मॅनेजमेंटा खातीर. तुमी थोडे वेळाचेर बी कशें कितें हें जाल्लें? कोवीड मॅनेजमेंटाचेर मिटींग जावंक ना. डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर मिटींग जालां. डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर मिटींग आमचो प्रयत्न चल्ला की आमी 15 तारखे पयलीं पयशे दिवपाचें जें म्हटलां ताची तयारी सुरू आसा. आनी 15 तारखे थर्ड वेवाचेर कितें टास्क फोर्साची मिटींग जाता.